नमस्कार. आयज आमी येयलेले आसा नाशनोला आल्डोना कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या गांवांत. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें सिद्धी नायक प्रकरण. ही केस आजून ह्या केसीचो सुटावो जावंक ना. सिद्धी नायक प्रकरणाचे केसी बद्दल म्हणत जाल्यार सगळ्या गोंयकारांचोच लक्ष लागलेलो आसा. ह्या केसी फाटल्यान कितें कारणां आसा तें आजून खबर ना. सिद्धी नायकाक न्याय मेळटलो काय ना, त्याच्या परिवाराक न्याय मेळटलो काय ना हाचेर सगळ्यांचो लक्ष आसा. परिवार अजून दुखीन आसा की न्याय मेळटलोच काय ना. काही कितें मुख्य कारण आहा तें आजून कळोंक ना. आयज पळयत जाल्यार तुमी तारा केरकर जी NGO आसा, एक समाज सेविका आसा, ती ह्या केसी फाटल्यान जोर दिवन बसलेली आसा. जाणून घेवया तारा केरकरा कडेन की ह्या केसीचेर ती कितें म्हणटात पळय तें. हांव साईप्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. सिद्धी नायक प्रकरण बरेंच लांबलेलें आसा. अजून त्या केसीचो सुटावो जावंक ना. सो कंप्लेन रजिस्टर जाल्ली आहा. हय, FIR केल्या तेजेर म्हणून आमकां कळ्ळें. कित्याक आमकां डीजीन ऑलरेडी सांगलें शुक्ला साहेबान की FIR आपणी केल्या तेंचेर आनी एक स्पेशल कमिटी आपणें हें केल्या, म्हणजे फोर्स हें केला की तेजी इन्क्वायरी करपाक जाय म्हणून तेंच हांव तांकां आज सांगपाक येयल्लें संदीपाक आनी तेजे बायलेक की तुमी आतां टेन्शन घेवं नाका, टेन्शन फ्री रावा. तुमच्या चेडवाची केस FIR ऑलरेडी रजिस्टर जाल्या. अननोन पर्सनाचेर जरी ती FIR रजिस्टर जाली न्ही, हांव हॅपी आसा कित्याक एक डीजीन येवन हांगा एक व्हडलें आमचेर बरें काम केलें म्हणून. बट म्हाका दिसता फक्त FIR जाली ती आमच्या तोंडाक पुसपाक अशें आसपाक जायना. तेजेर खरीच कारवाई जावपाक जाय, इन्क्वायरी तेजेर जावपाक जाय. कित्याक जेन्ना जेन्ना हांवें 2 फावटी RTI मागली, म्हाका RTIचे कांयच तेंच्यांनी धड पेपर दिवंक ना. अशें हांगासून थंय थंयसून थंय अशें म्हणून हें दिवंक मेळना, तें दिवंक मेळना, हें ना आमचे कडेन, हे केशीचे इन्क्वायरी चलता म्हणटा. आतां 5 म्हयने तुमी इन्क्वायरी चलता म्हटलें कितें केलें तुमी ह्या 5 म्हयन्यांक अशें आमकां दिसता. 5 म्हयन्यांक तुमी कांयच करूं ना. मोबायल जाल्यार तो मोबायलूच तेजो दवरला. पयर हांव मोबायल मागपाक गेल्यार म्हाका 8 दिसांनी यो म्हूण सांगलें. आतां हांव समाधानी आसा तेजेर FIR आसा, सगळी चवकशी तेजेर पूर्ण परत जातली. पण परत जाताना वेवस्थीत ती चवकशी जावंक जाय अशें आमकां दिसता. हे केसी फाटल्यान अशें कितें कारण आहा की पॉलिटिकल इश्यूज आहा, पॉलिटिकल दबाव की हे केस सिद्धी नायकाची इतली लांबलेली आसा. कित्याक बऱ्या सगळ्याच गोंयकारांचो लक्ष ह्या केसीचेर लाभलेलो आसा. कित्याक भुरगे ना जाल्ले आसा, तेजो परिवारय दुखी आसा. तेतून कारण आसा की मिनिस्टरांचे भुरगे जावं, मिनिस्टर स्वता जावं हेतून इनवॉल्व आसूंक शकता. कित्याक ना, स्टार्टींग पासून पळया तुमी पेपरान बापाय कडेन आमी 10 फावटी हांव येता, बापूय सांगता हें आपणें उलोवंक नासलेलें, तें आपणें उलोवंक नासलेलें, अशें करून सांगता. केशीचे लांबटपणां व्हेल्या, रफा तफा सगळें करून दवरल्या. पुलिसांनी आमकां बरोबर सपोर्ट करूंक ना. पुलीस पयलीं PSI कडेन केस आसली, मागीर PIन घेतली ती केस, अशें करून निग्लेक्टपणां केली. बॉडीची हांव एक सांगता, एकादी चली बॉडी आमचे पयलीं पासून सांगप आसा. आमकां दुबाव आसा तो डॉक्टरांचो, पुलिसांचो. थोडे पुलीस आसा तेंच्यांनी काम सारकें करूंक ना तेंचें. आनी दुसरी म्हणजे इन्क्वायरी वेवस्थीत जावंक ना. डॉक्टरांचेर हांव दुबाव कित्याक येता तें तुमकां सांगता. एखादें चेडूं निकले कपडे आंगावयले काडून तें जर जीव दिता जाय, डॉक्टर तेका जे तेजे पोटाचेर काडून दवरपाक जाय पळय, पोटांतली जी कितें खाल्ल्या अवयव काडून दवरपाचें, तें तेंच्यांनी कांय दवरना. DNA टेस्ट करून आमकां मेळना. तेजे ज्या रितीनी तेजे दोळे उक्ते आसलेले, आमकां अशें दिसतालें की तेका हेवी ड्रग्स दिला. तुमी कायलाटे केस पळयल्या आसतली, तेजेर सुद्दां त्या चेडवाक तशीच तेजी आसली. आमी स्टार्टींग पासून हांव सांगता ही कंप्लीट केस कायलाटाची म्हणून. कायलाटाची केस म्हणटा आसतना सुद्दां ह्या आसूंक जाय. अदरवायज कोण तरी पॉलिटिकली म्हणजे मिनिस्टराचो चेडो आसूंक जाय, मिनिस्टर हेतून इनवॉल्व आसूंक जाय, MLA हेतून इनवॉल्व आसूंक जाय, अशें कोण तरी आसूंक जाय पावरफूल लोक. तेन्नाच ह्या अशा गरिबांची केस रफा तफा केल्या. पण आज आमकां समाधान दिसता जो DG शुक्ला साहेब येयला तेणें ही FIR रजिस्टर तरी केलें. पण ओन्ली फक्त रजिस्टर केलें म्हणून जायना, तेजेर चवकशी जावंक जाय. कसून त्या डॉक्टरांची चवकशी जावंक जाय. त्या दिसा डॉक्टरांक कोणा मिनिस्टराचो, खंयच्या MLAंचो फोन येयलो तें हांवें SPक सांगलेलें. SP म्हणटा आपल्याक पावर ना. आज खरें म्हणजे जाल्यार शुक्ला साहेबाक तरी तो पावर आसतलो.
एखादी चौकशी करता जाल्यार तुमकां पावर ना म्हणपाक जायना, तुमी चौकशीच करपाक जाय. तुमकां कोण लागना, कित्याक आमचो डिमांड आसलेलो. जर तितून काय ना तुमी दाखया न्हू तितून काय ना म्हणून, ते चौकशी करूं ना. दुसरें, त्या डॉक्टरांनी तेजें कांयच काडून दवरूंक ना. इतलीशी रेंव मेळ्ळी, इतलेशें उदक मेळ्ळें, चमचोभर जीव वयता. कपडे खंय गेले ते अजून खबर ना. केस अजून बांदलेले कित्याक आसा ते अजून तेजो उगड ना. केस कोणी बांदले? उदकान जर बॉडी इतली टायट पॅन्ट जर व्हांवून वयता, हे इतले केस बांदलेले सुटाना ते कित्याक ना. डोळे तेजे, हांवें शुक्ला साहेबाक तें सांगलें, डोळे म्हटले अशें आसा हेवी ड्रग्स घेतलेले डोळे दिसता. डोळे अशे उक्ते. व्हायरल जालो तो फोटो, अख्खे गोंयचे लोक न्हू क्रायमाचे लोक काम करता ते पळयता आसतले. हे दोळे इकते उक्ते कित्याक? कपडे खंय गेले, दोळे इकते. म्हणजे तेज्या पोटान तेका उकल्ला पळय तेन्ना पासून तेका न्ही एक तर तेका बेशुद्ध केला आनी तेज्या पोटान मागीर तेका ड्रग्स जावं हेवी लिकर म्हणजे सोरो बिरो अशें घालून तेका बेशुद्ध औषध धरूनच तेका काबार केल्लें आसा. आनी तेका सबंद रातभर तेका डॉक्टर सांगता तेका हेंच जावंक ना, म्हणजे रेप बीप जावंक ना म्हणून. हे सुद्दां डॉक्टर न्हू मिसगायड करून न्ही लोकांक ती केस पालोवंक जाय अशें म्हणून केलें अशें आमकां दिसता. म्हाका तरी दिसताच, कित्याक हांव खुबश्यो बॉडी पळयता. ना कशें म्हणटा तुवें कॅमेरा सकयल केलो ना. एक आदलेसा चेडू ना जाता, मिसींग ना जाता आनी डॉक्टर तेजी अशीच कॅर करता. अरे ती लावारीश बॉडी सुद्दां जर आसली ती सुद्दां बॉडी तुमी सारकी पळयतात. तेंचो सुद्दां कोतळो तुमी काडून दवरता आनी हेजें कांय दवरिना. आनी दुसरे दिसा SP सांगता उन्होंने कुछ नहीं रखा. कितें हें कितें? म्हणजे दिसता आमचे हांगा क्रायम आसा ते सामकें डळडळीत जाला कशें. आनी हे सगळे मिनिस्टराचे पावराचेर अशें जाता. पळयना तूं आतां कलांगूट कितें जालें तें. न्याय मेळटलो कसो दिसता सिद्धीनायक परिवार? पळय आतां जेन्ना FIR सांगला की आपणें एक टीम दवरल्या तेजी कसून चवकशी करपाची. मागता देवा कडेन की तेणें आमकां सांगला त्या प्रमाणे काम केल्या पुरो आनी आमकां गोंयच्या चेडवाक एक न्याय मेळ्ळ्या पुरो. कित्याक हेजें जालां तें जालां, दुसऱ्याचें जावचें न्हू अशें तेज्या बापायक आनी आवयक दिसता. तुमी पयर कलांगूट पुलीस स्टेशनार गेल्यात FIR रजिस्टर करपाक. तुमी FIR रजिस्टर केली, सो तुमकां पुलिसांनी कितें सांगलें? आमकां पुलिसांनी सांगलें की आमकां पुलिसांनी सांगलें की हें 8 तारखेक यो सिद्धीचो मोबायल व्हरपाक म्हणून सांगलें. की आयज वाट पयली आनी तारा मॅडमीक हांवें म्हटलें की आमी या पुलिशेर आनी कितें जालां तें पळोवया. कित्याक आयज रापोद साहेबान आमकां एक दीस सुद्दां फोन करून आमचेर कांयच इन्क्वायरी घेवंक ना तेणी. कळ्ळें तुका? म्हणून हांवें मॅडमीक सांगलें की आमी या आनी आमचो कितें तें पळोवया म्हणून कितें जालां पळय तो. म्हटल्यार आयज तारा मॅडमीन आमकां आयज खूब सपोर्ट केलो. आमच्या घरा कडेन येवनूय तेणी खूब आमकां सपोर्ट, म्हणजे ही केस तेच्या खातीरूच ही फुडें चलता, अजून पासून चलता. अजून सरकारान न्याय जावं पॉलिटिशियन जावं कोणीच आमकां आयज कांयच आमकां न्याय दिवंक ना. आयज सरकारान आमकां हेचेर न्याय दिवचो कितें जालां पळय केसीचेर तें. आनी आज पासून आमकां मेळटलो म्हणून आमचें आयज हें आहा, विश्वास आहा. फक्त हे तारा केरकारा खातीरूच हे फुडें चल्लां. जावं आयज आमकां गरिबांक हे न्याय दिवपाक कोणूच फुडें सरांक ना. आयज तारा केरकार फुडें सरल्या की आयज कोणी केस दामून दवरल्या जावं कितें दवरल्या ती केस आयज फुडें चलतली आनी भायर सरतली आपोआप कळटलें आमकां. ह्यो म्हाका विश्वास आहा. तुमची कितें मागणी? सरकारा कडेन मागणी म्हणजे कितें आहा, आतां 4.5 म्हयने जाले. 4.5 म्हयने जाले अजून पासून तेणी कांयच हे आमकां न्याय दिवंक ना. दुसरी गोश्ट कितें आहा की आमी जेन्ना मिसींग दिल्ले पळय, जेन्ना मिसींग दिले पळय आमचे कडून सगळें तेंच्यांनी तेजें बर्थ सर्टिफिकेट, मोबायल नंबर सगळें घेतला. म्हटल्यार तेंच्यांनी आमी जेन्ना मिसींग केला पळय तेन्ना ती दुसऱ्या दिसाक थंय ती बॉडी आहा. म्हणजे तेंच्यांनी आमकां कित्याक सांगना, बेकायदेशीर तेंच्यांनी बॉडी येयल्या. आयज सरकार तेका गुन्यांव आहा, सरकाराचो तेका गुन्यांव आहा. कित्याक आमकां सांगलें जाल्यार आमी आयज पत्रकारांक व्हरान ती बॉडी कशी कितें कोणी मर्डर केल्या जावं कोणी तेका हाडून उडयला सगळे आमचे पत्रकार मिडिया उलयतले आसले. आयज तेंच्यांनी आमकां फोटोवन तेंच्यांनी आयज बेकायदेशीर एम्ब्युलन्सीन घालून ती बॉडी येल्या. ना हो प्रश्नाचो सुटावो जावचो. सरकारा कडेन मागणी आहा की अजून पासून आमी ही केस
फुडें चलयताच आमी आयज सोडचेच ना. ह्यो BJP सरकार आहा पळय ताका आमी कशेंच सोडून तेच दिवचे ना. कितें आता तुमची मागणी सरकारा कडेन कितें आसा तुमची? माझी फक्त मागणी आसा कितें आतां 4.5 म्हयने जाले अजून पासून न्याय मेळोंक ना. तरी जावन असो आमचो डिमांड आहा की सरकारान आमकां अजून पासून शेतीचो न्याय दिवचो असो म्हणून हांव तुजे कडेन मागता.